माडेलांच्यान जो सद्याक अशें जालें की फक्त ब्रिज जालो काय ना म्हणून ड्रोन कोटे म्हणटा प्रॉपर एक्सेस रोड आसा तो जावंक जाय. सो तुमच्या वटेन सगळे जाला ते बाकीचे सगळे जाला तुमच्या वटेन कितें सिच्युएशन? बॉटलनेक जातलो म्हणटा ब्रिज येयलो म्हणून जायना पूण फुडें मागीर सगळें नॅरो आशिल्ल्यान बॉटलनेक जातलो. बी मार्ग काडटले बरं ते काडटले तुमकां बी मार्ग काडटले रोड वायडनींग जातले ब्रिज जाता म्हणसर रोडाचें काम जातलें. लोकांकडे जे लोकल्स आसा तांकां कॉन्फिडन्सान म्हणजे घेवन घेतलेले ना हांव लोक कोण ओपोज करना तशें ना ब्रिज जाल्या उपरांत फेरी आसतली थिंगा तितली फेरी सर्वीस जाय जाल्यार दवरचेच पडटले रोरोचे कितें करतले रोरो आसा पळय ते रोरो उरतले समजा घरात पडले जाल्यार मागीर तेका दुसरे कडेन दुसऱ्यात मागीर घेवपाचें. चोडण्या सायडीन सगळे रोड एक्सेस बीन आहा तेका रेडी आहा आतां काय रोड एक्सेस आतां जो आसा पळय तो एक्झिस्टींग आमकां वायडनींग करचेंच पडटलें. तर त्या टायमार मागीर जेन्ना पुलाचें काम 2-3 वर्सां चलतलें इन द मीन टायम आमी रोड वायडनींगूय घेतले सायडीन एक्विजिशन केला सगळें हे रोड वायडनिंगाचे. एक्विजिशन म्हणजे PWD कडेन आसता पळय फंडन्स वायडनींग करून किंवा थोडेशे एक्विजिशन करपाक जाय जाल्यार नोटिफिकेशन काडून करूंक शकता. थोडे चोडनाकार आहा पळय ते म्हणटा रोड जालो की देंगेकार ते येतले प्रॉपर्टीज जागा कोण दिता गोंयकारूच गोंयकारूच दिता तो मागीर ते stop करूंक जाय पयलीं. गोंयकार जागा दिल्यार तुमी तांकां प्रोविजन करून दितात कशें झोन चेंज करपाचें कशें पूण जागा प्रश्न पयलीं येता की पयलीं जागाच विकूंक जाय हय जागा विकूंक जाय ना जाल्यार तुमी एमेंडमेंट हाडाक हो जाग्याक हात लावपाक जायना म्हणून आसा न्हू तशें आमचें खंय आसा कितें कसलें एमेंडमेंट ना कशें 39 17-2 अंडर कशें गोंयचें निसंतान जाता तर तें नो आमी एग्रीकल्चर लँड विकूंक शकता ना न्हू आं एग्रीकल्चर लँड आमी विकूंक शकता ना न्हू मागीर अग्रिकल्चर विकून दोंगर कशें विकतात ते तुम्ही सरकारान आसा जे 39A आणि 17 हय, तुजें मत कितें? त्याच्या रिलेटेड जे सगळे कन्वर्जन जाले सो तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बीन अशी कन्वर्जन आसा जावना म्हणटा तुम्ही 39A आणि 17 अंडर ती कलमां रद्द जावपाक अशी दिसता. 72 ऑलरेडी जालें 39 काय हें करूंक ती मॅक्झिमम कन्वर्जन ते हितून जाता. तुमचे मत कितें? आतां जो कायदो केल्लो आहा न्हू ताका चॅलेंज केल्ले जाता आहा जाल्यार ताका चॅलेंजीच्या टायमार कळटलें पूण उरतलें हें तुमकां काय कशें दिसता की लोकांक नाका त्या कलमा खातीर सरकार लोकांचोच पयसो मोडून त्यो केसी लडटा जावं हे कितपत हय सारकें? लाखांनी खर्च करतात कारण लोकांक नाका आशिल्ल्या कलमांचेर जर सरकारूच पयसो मोडून त्यो केसी जेन्ना लडटा विधानसभेन कायदो पास जाता ताका चॅलेंज कोण तरी करता लोकांक नाका म्हणून करूंक नासता लोकांक जाय म्हणून केल्लो आसता असेंब्लीन हाडिल्लो आसता. लोकांनी मागणी केल्ली 39 आनी 72 लोक मागणी करता म्हणून हाडिना न्हू. मागीर तुजी मत कितें एज अ हे लोकांक सगळे गोंयभर तेजो डिमांड आसा 39A आनी 17-2 स्क्रॅप जावपाक जाय एज अ आमदार लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह तुजें मत कितें? 39 हे आतां असेंब्लीन मांडलेलें आसा न्हू ते केलें कायदो जालो तुमी समर्थन केला ताका हय जबरदस्त केल्लें. हय आतां कितें तेजे अंडर गोंयचें डिस्ट्रक्शन जाता त्या कायद्याच्या अंडर लोकांक जर नाका तो जाल्यार तो हायकोर्टाक तेंच्या ते अपील केल्लें आहा त्या लोकांनी जगा जगात नाका तेणें ते अपील केल्लें आहा तुका जाय तें? तेजेर ना ना तुका जाय काय म्हणटा पळय कशें आसा आमकां जाय आनी नाका आमी आमी समर्थन दिलें न्हू कायद्याक तेजेर प्रश्नच ना न्ही विचारपाचो. आनी आतां जे गोंयचें डिस्ट्रक्शन जाता डिस्ट्रक्शन जाता तें स्टॉप जावपाक जाय. डिस्ट्रक्शन कशें करपाक दिवंक जायना न्हू ते कायद्याक सुद्दां सब सेक्शनां आसा न्हू कायद्याची सगळी पायामल्ली करून तुमचे ते 39A अंडर डिस्ट्रक्शन जाता तेजेर तुजें मत कितें? डिस्ट्रक्शन जावपाक दिवचें ना आमी हें आमचें मत. ओके तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.